पयर इलेक्शना दिसा आमचे ते माल फंक्शन कितें तरी प्रॉब्लम जावन आज तांणी परत कॉमेस केला पण आतां सकाळ फुडें कॉमेस जाला आज सध्या सगळे सुरळीत आसा सध्या तरी कांय प्रॉब्लम ना खूब अशें कंटिन्यू उरतले आनी सगळे लोक वोटींग मारून वतले. पयर 5 तारखेक जाला आनी आयचे तूं कितें एक्सपेक्ट करता? सेम ट्रेंड जो आसा तो होय मडगांवचोच भाग आसा न्ही तर पयर जो ट्रेंड आसा तोच ट्रेंड आमकां आयचो हो जो रिपोलिंग जो जाता बूथ नंबर 8चेर थंय आमकां तेंच दिश्टी पडटा. आमकां इतलोच फायदो जालो की आनी आमचे जितले मतदार आसात तांचे पर्यंत परतून एकदां आनी तांकां कॉन्टेक्ट करपाक तांचे पर्यंत आनी बरे तरेन पावपाक आमकां आनिल्ले 2 दीस मेळ्ळे तर ह्या गोश्टीचो डेफिनेट फायदो जातलो. आनी हो ज्या तरेन मडगांवान भितर एक जबरदस्त वातावरण आसा बदलाचें त्या प्रमाणे तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या आयचें जें रिपोलिंग आसा हातुनूय बी त्या बदलाचेंच वारें आमकां दिश्टी पडटा. आज मडगांवान भितर सगळ्यांक बदल जाय कारण मडगांवान फाटल्या 22 वर्सांत जी अनागोंदी कारभार जो चालू आसा आनी कसल्याच प्रकारची सुदारणा जाल्ली ना आनी हें सगळ्यांक आतां म्हणजे आमी बी तें परत परत सांगपूय म्हाका आतां अशें दिसता कारण हें सगळ्यांक आतां कळून चुकिल्लें आसा. सगळ्यांच्या तोंडान हीच गजाल आसा आनी सगळ्यांचो एक निश्चय निर्णय जाल्लो आसा की हे खेपे मडगांवान आमकां बदल करपाचोच आसा. 79.90% out of 791 voters, 632 voters have casted their vote today.